बागीवन पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटीवेले वाचप. प्रितीच्या देवा मुखार आनी जिव्या आनी मेल्ल्यांचो नितीदार जावंचो आसा त्या क्रिस्त जेजू मुखार ताचे येण्याच्या आनी ताच्या राजवटकेच्या नांवान हांव तुका हो हुकूम घालतां. ताचो निरोप पुरगोट कोर, वखदार आनी वखदा भायर परतून परतून सांग. विवाद करून मनांत रिकोय, कोड काडून दाखय. तांच्या गिन्यानाक उलो मार, पूण सगल्या सोंसणिकायेन आनी शिकवण दिवच्या मनान तशें कर. असलो काळ येवचो आसा की मनशां रोख बरे शिकवणेक उपगतलीं आनी तांचे कान खोरजोन नवला आयकूनचे आशेन आपणाकूच मानतात तसले एकार एक गुरू विंचून काडटलीं आनी स्वताक कान बेरे करून गोपां तालां आयकूंक वेतलीं. पूण तूं जागृत राव, येतात तितलेय कोश्ट दोग धीर घेवन सोंस. शुभ वर्तमान परगोटूंक भार घे. तुज्या मुन्यारपणाचे कायदे करून बरे करून पाळ. हांव जाल्यार आतां भिजयलोली बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलों. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवन काडली. हांवें भावार्थ सांबाळ्ळो. शेकी म्हाका दवरलोलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट. सोमी सोडवीत निवोवन मुनसुबीदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या येण्याक ओत्रेकतात तितल्यांकूय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगोडटलें. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. दिसभर तुजे मोहिमेचें किर्तन करता. म्हजे म्हातारे पिरायेर म्हाका पयस घालूं नाका. बळ म्हजें विरलें म्हूण म्हाका सोडूं नाका. जबाब म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. हांव कदींच विस्वास सोडचो ना. ओदीक ओदीक तुजी स्तुती करीत रावतलो. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. दिसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. जबाब म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. सर्वेस्पराचें बळ वाकाणीत वेतलो. तुजें सोड नाशिल्ली प्रमाणीकपण परगोड करतलो. देवा, म्हजे तरणे पिरायेंतावन तूं म्हाका शिकयतालाय. आजून पर्यंत तुज्या ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसा. जबाब म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगोडटलें. तुजे विस्वासी मोगा पासत देवा म्हज्या विणो वाजोवन स्तोत्रांनी तुका दिनवासतलो. तुज्या मानाक किन्नोरी घेवन गितां गायतलो. इस्रायलाचे पवित्र देवा. जबाब म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. उद्गार. खोशे मनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी. सर्गीचे राज खरेंच तांचें. Hallelujah, hallelujah.
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ताचो आवय बापूय वर्साचे वर्सा पास्क उत्सवाक जेरुसलेम येतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती उत्सवाक सदांचे भाशेन जेरुसलेम गेली आनी उत्सवाचे दीस सरले उपरांत परतून येताली तेन्ना ताच्या आवय बापायक कळनासतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाचे वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें ताणें ताका सोदलो. तो मेळना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसलेम गेली आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. तांचे आयकतल्या सोमेस्तांक ताचे गिन्यानाचे आनी ताचे जबाबाचे मोठे अजाप दिसले. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खंयची उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदतलो. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांव आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात? पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी ताचे बरोबर तो देंवन गेलो आनी नाजरेताक परतून आयलो. थंय तो तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगळें घडटना आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोंतीन हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक आयल्यो. नियाळाक आदार. 1988 वर्साक आर्मेनिया गांवांत भूकंप जालो तेन्ना एक आवय आनी तिचो ल्हान भुरगो फातराचे मदें पुरून उरतात. भुकेन भुरगो मरोंक पावलो. त्या आवयच्या सगळेच वाटांनी फातर आसल्या कारणान आपल्या भुरग्याक दूद दिवंक तिचे लागीं घडना. असल्या वेळार आपल्या बोटाक घांस मारून रगत व्हांवता तें बोट भुरग्याचे तोंडाक घालता आनी भुरग्याक जिवो दवरता. आवयचो मोगाक शीम आसचोना. ती भेदभाव करिना. भुरग्या सवें तिचो हुस्को सदांच दिसून येता. आयच्या वाचपांतूय आमकां मारयेचो हुस्को भुरग्या जेजू सवें दिसून येता. हुस्क्यान बरोवन हांव आनी तुजो बापूय तुका सोदतलो. आयज मारयेचे निश्कळांक काळजाचो आमी उगडास करता. मारयेचे जिवितांत जायते शेगूण आमकां दिसून येता. मारयेचे काळीज निर्मळ, कित्याक ती पातकां विणे जियेली. देवाची कुशी समजोन आसतना पर्यान तिणें ती मांडून घेतली आनी जबाबदारेन पाळली. तिचें काळीज हुस्क्यान भरलोलें. एलिझाबेथाची ती सेवा करता. काना गांवांत अडचणेक सांपडलेल्या घराब्यांक आदार करता. तिचे काळीज काळजीदार, कित्याक आपल्या एकल्याच पुताचो जल्म ते मरण पर्यान ती जायतें सोंसता आनी सगळें दूख आपल्या काळजांत सांबाळून दवरता. हे सगळे गूण आमी आमच्या जिवितांत आपणावंक गरज आसा. तर आयज आमचो थाराव जावन दी मारयेचे काळजाची स्फूर्ती घेवन जिवंक